शीत म्हळें की आपोआप आमच्या तोंडान हुमण हें उतर येता. तशेंच पावस हाचे फाटोफाट वारो हें उतर आयल्या बगर रावना. कित्याक तर तांचो एकामेका कडेन संबंद आसा. तशेंच आमचे कोंकणी भाशेंत लेगीत उतरां मदलो संबंद जोडपी कांय उतरां आसात. अशा उतरांक आमी संबंदी अव्ययां अशें म्हणटात. आयज आमी ह्या संबंदी अव्ययां बद्दल खोलायेन म्हायती मेळोवया. पयली देख. जॉनी वांगडा रॉनी शाळेंत गेलो. दुसरी. भुरग्यां खातीर आवय कश्ट काडटा. पयल्या वाक्यांत जॉनी आनी रॉनी ह्या नामां मदलो संबंद जोडपाक वांगडा हें उतर आयलां. तशेंच दुसऱ्या वाक्यांत भुरग्या आनी आवय मदलो संबंद जोडपाक खातीर हें उतर आयलां. पयलो नियाळ. नामां मदीं संबंद जोडपी उतराक संबंदी अव्यय अशें म्हणटात. दुसरी देख. पयलें वाक्य. आवय बापूय आमचे पासत खूब वावुरतात. दुसरें. तुजे कडेन विद्या आसूंक जाय. पयल्या वाक्यांत आवय बापूय ही नामां आनी आमचे हें सर्वनाम. दुसऱ्या वाक्यांत तुजें हें सर्वनाम आनी विद्या हें नाम. नामां आनी सर्वनामां मदीं संबंद जोडपी उतराक संबंदी अव्यय अशें म्हणटात. तिसरी देख. शेतांत वावर करपा पासत मानाय आपयल्यात. नुस्तें व्हरपा खातीर पोती जाय. पयल्या वाक्यांत शेतांत, मानाय ही नामां तर करप हें क्रियापद. दुसऱ्या वाक्यांत नुस्तें आनी पोती ही नामां तर व्हरप हें क्रियापद. नियाळ तिसरो. नामां आनी क्रियापदां मदीं संबंद जोडपी उतराक संबंदी अव्यय अशें म्हणटात. आतां आमी हे तिनूय नियाळ एकठांय करून संबंदी अव्ययाची व्याख्या बरोवया. उतरां मदीं संबंद जोडपी उतराक संबंदी अव्यय अशें म्हणटात. भुरग्यांनो, ह्या देखींच्या आदारान तुमकां संबंदी अव्ययां विशीं फावो ती म्हायती मेळ्ळी. हेच म्हायतेच्या आदारान फुडें कांय वाक्यां दिल्यान. त्या वाक्यांतलीं योग्य संबंदी अव्ययां वेंचून काडात. देव बरें करूं.